अंतर पावल्या उपरांत आमी कोण आमकां दान दिलें आसा तांची नांवां आमी वाचतल्या. विशेष करून मुड्डोम रावल्यांक मानाच्यो वाती दितल्या. पयलें कोणें कोबू दान दिला, फुलां कोणें दिल्या, आतां माटवा कोण तांची नांवां सांगल्या उपरांत मुड्डोमाची नांवां वाचता आसतना मुड्डोम घेतले आनी वाती घेवच्या मुखार येवचें. आमचो हर एक आयतारा 11 वरांचेर मीस पेटोवचो आमचो मोगाचो बाप हेनरी सिक्वेरा आज आमचे मदेगात आसा. ते आज मिसाचे बलिदान पेटयतले. तुमगारा उपरांत अर्गां गीत गायता आसतना आमच्या गुरकारा लागीं गोवळी मंडळाच्या सांद्या लागीं विनंती, तुमी लोकांक अर्गां गितां वेळार नवें वंशाक दया करून भुरग्यांनी तें नवें स्विकार करचें गरज ना. तुमकां आमी कोबू दितले. ताचे उपरांत प्रसाद प्रार्थना जातलें. प्रसाद प्रार्थना जाल्या उपरांत हॉलाक कोणें दान दिलां तांची नांवां वाचून सांगता. आयताराचें कितें तुमकां सांगूंक आसा तें आमी सांगता. ताचे उपरांत बरे मार्क्स काडल्या भुरग्यांक प्रतिभा पुरस्कार आसतलो. निमाणें बेसांव जाल्या उपरांत सक्रिस्तींत 4 बागलां आसात. आल्ताराच्या कुशीन गायन मंडळी लागीं त्या पंदार त्या सक्रिस्तींतल्यान भुरग्यांनी फाटल्या हॉलाक गेल्यार थंयसर तुमकां कोबू वांटची विलावरी आसा. वडिलां लागीं एक विनंती, तेणें भायल्यान बागेल आसा म्हणून उड्डोवन भितर येनाकात. भुरगीं भायर येतात. भायर आयल्या उपरांत तुमी भुरग्यांक आपूण वचचें. कोणें व्हडांक कोबू जाय जाल्यार भुरग्यांक घेतल्या उपरांत उरलो कोबू आसा देखून दया करून त्या कुशीच्या बागलांतल्यान येनाकात. ह्या भुरगीं वेता मुसोर दया करून तुमी शिस्त सांबाळी जाय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. वरां 8 जावन आयलीं. गायन मंडळी लागीं विनंती, सुरविल्लें गीत गावच्याक आनी बाप वल्ली पिंटो लागीं हांव विनंती करतां. सर्वेश पाव तुमचे सोबे असो मारे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेसू मनार लागलो देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवा कितें खावचें जेवचें, तुमच्या कुडी कितें न्हेसचें पांगरचें म्हणल्यार व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. काना प्रास जीव व्हरतो आनी नेसना प्रास कूड व्हरती. पळय अंतरडाची सुकणी ती ओपिनात, लोभनात, तुप्यांनी पूण जायनात. तरी पूण तुमचो सुरगेचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. देवाचे उतर हे नव्या वेळाचेर आशिर्वाद आमी घालता. सर्वेश पाव तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया. देवा, सर्ग आनी संवसाराच्या रस्त्यारा तूं अंतराळाच्या सुकण्यांक पोसताय, बागेंतल्या फुलांक सोबयताय आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक आमचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक वेळार पावस धाड. पृथ्वी फळां बरीत कर. आमच्या वावरां फळ दिताय. तुज्या कृपेन आनी आमच्या परिश्रमान आमच्या शेतांनी आसासल्ले हे बेळे नवें भात आज आमी तुजेशी हाड आयल्या. तुका अर्घ आमी दिता आनी हांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून कालतेपणी आमी मागता. हे पवित्र केल्ले भात सेवल्ली आमी तुजी भुरगीं तुज्या आशिर्वादाने बरोवन एकवटान येवन
आमच्या माये संगी एक दीस सरकार तुका रोपलो पळोवन तूं आमकां फावो कर हे आमी तुज्या पुता लागीं मागता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. कर सांगात मेल्या सकट लागीं सरया आमचे काळे करया मोरये भोगळसिया वर्धा हितानी सोड्या आमचे काळे करया मोरे ओगळसिया. अब बसत विनती कर बाळूक मोरये. प्रार्थया मोगाडे माई तुवें देवाच्या पुताची आवय जावचे आपोणे मोगान स्वीकार केले. ताका तुज्या कुसकांत घेवन ह्या संवसारी हाडून गेलोय. तुझ्या सगळ्या जिवितांत कष्टान वरां अडचणांमध्ये तू बापाक विधेय जावन जियेली. आज आमी तुका मान करतना तुज्या आदर्शकालसर आवय बापायनी जियेशें कर. सांगतास तुज्या पुता जेजूचे आदर्श घेवन सर भुरग्यांनी वडिलांक खाम जावन तांकां मानान लेखिशें कर. हे मागणें आमी करता तुज्या कुशीन जल्मल्ल्या तुज्या पुता आमच्या समया जेजूचे नांवी. मोरिये ओगळसिया इताका ओनिया गायांती एसोडो सरकारा हे बोरो मोरिये ओगळसिया ओगळसिया मोरिये तुगे पर मोरी ओम सोबी पंजडी पेटय माये उजो जेजूच्या मोगासो मोरिये ओगळसिया ओगळसिया मोरिये सोस्निखाय आल्तेपon आगोंदी निस्कळपon उकर्मा ये माता वर्वोशा अरता मोरिये ओगळसिया ओगळसिया मोरये. सकड असले कडेन सरावा सत्र्य मुखार वचून वचा आणि उपरांत लोकां भितर जे लोक आमसर करनाकात रावा सगळ्यांक जागो मेळटा. सत्र्य मुखार वचून इथं नवें काण घेया.
Asia Sante, Sansa Sanjay Chapel, Adam Kutru, Philip Piravani Kutan, Roots Voro, 9,000 rupees, Heidi Sudani Kutan, Sampedro, 5,000, Shamikani Sheldon D'Souza, Kursavado, 5,000, Princey Daphne D'Souza, Kursavado, 5,000, Henry D'Souza Kutan, Nitya Piro, 5,000, 3,000 rupees Asia Sante, Agnes D'Souza, Angel D'Souza, Roots Voro, 3,000, Marcel D'Souza, Rosaram Eurati, 3,000, Dolphy D'Souza, Lutz Vado, Sunil Desa, Anikutam, Fatima Vado, Gilbert D'Souza, Anikutam, San Pedro Vado. 2,000 rupees Asia Sante, Gresham Madonna D'Souza, San Pedro Vado, Austin D'Souza, Lutz Vado, Jean Megan Montero, Kursa Vado, ಜೋಸೆಫ್ ಮೈರಿ ಡಿಸೋಜಾ ಗ್ವಾದಲುಪೆ. ಹೊಸತನೆಯ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನವಾಗಿ ಕೂಡ ಆಚರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು. ಈ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಎಷ್ಟೇ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹೊಸತನೆಯನ್ನು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಯಸದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಈ ದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನದಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮನೂರು ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯಕ ಗುರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಭಗಿನಿಯರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೆರ್ಮನೂರಿನ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮನ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಹಬ್ಬವು ಮೊಂತಿ ಮರಿಯಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಈ ಸೌತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಭೂಮಾತೆಯ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಾತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಈ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ನಾವು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಭೂಮಾತೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗಾದೆಯಂತೆ ಎತ್ತ ತಾಯಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಊರು ಮತ್ತು ಸಾಕು ಸಲಹಿದ ತಮ್ಮವರನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಈ ಹಬ್ಬವು ಇದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮಾತೆ ಮರಿಯಮ್ಮ ಸರ್ವ ಧರ್ಮ ಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ಶಾಂತಿ ಸುಬಾಳ್ವೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. Sumia Jesu Christaची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. सर्वेस्पर देवान केल्ल्या स्वरूप करा आणि आमचे ताणे वतुल्ल्या कृपे देण्याक अर्गां दिवंक आमी ह्या युक्रिस्तीच्या मेजाबवारी सांगाता जमल्या. देवाक आमी अर्गां दिवया मरियमाच्या देण्या खातीर. ताका आमी आज तून वाचुया आमचे प्रकृतीचेर बेसांवां वतून ती फुलां फळांनी सोबयल्ल्या खातीर. आनी ह्या मरिफात आमचे वावटीक बरो प्रतिफळ दिवन आमच्या पोशणाक कान फावो केल्ल्या खातीर. मोरीमाय आमच्या हर एक कुटुंबाची वडील. फाटल्या 9 दिसांनी तिका मान कर. आमच्या कुटुंबाची कशी बागेवन करयेत म्हूण आमी नियाळ केला. आम्ही सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसान सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत मगे हो सुदांक सांकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर उपदवेदार देव आमची काकूळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावो. आमेन. Amen.
तालीम दिवचे खातीर अगणित जाणवायेन आनी मोगान भाग्यवंत आंकवार मरयेक तुवें जन्मा हाडली. हो दिसो जन्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमतांव. तुवें विसरून काडलेले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन बाबर्थान बरवशान आनी मोगान वाडत वचोंक तुजी कृपा आमकां भरपूर तरान दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरेश्वर म्हणटा, पूण तूं बेतलेम एप्राथा जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताचो अरम न्हय आतांचो बगार भोव पुर्विल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सरेश्वर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायलितांची परतून येतले. सरेश्वराच्या पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवांच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना जावन ताची पदवी पृथ्वीच्या सिमा पर्यंत पावतली आनी तो शांती जातलो. असिरिया जर आमच्या देशाचेर धाड घालतीत जाल्यार आनी आमच्या भुंयचेर पाय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गोवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्यांक. ते तालवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचें उतर हें. रोमागरा बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता म्हणून आमी जाणाव. जांकां विसरून काडचे आदींच तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान
मालगड पूत जायचे म्हणून ताणें येवजिलें. ह्या पसत तांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली, तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितिवंत केल्ली. जांकां ताणें नितिवंत केल्ली तांकां ताणें आपल्या महिमेंत भागीदार केली. देवाचें उतार हें. देवाचे गोड उपकार. सर्वेस्वर तुमचे सोबे असो. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही तो पूत दावीद असो, तो पूत अब्राहम असो, अब्राहम इजाकाचो बापोय, इजाक जाकोब असो आणि जाकोब जुदा असो आणि ताच्या भावांचो बापोय. जुदा फेरेस असो आणि जेराचो बापोय, थामार तांची आवय. फेरेस हेजरोन असो आणि हेजरोन आरामाचो बापोय. आराम अमिनादाब असो आणि अमिनादाब नासोन असो आणि नासोन सालमोन असो बापोय. सालमोन जोआजचो बापोय, राहाब ताची आवय. जोआब ओबेदाचो बापोय, रूद ताची आवय. ओवेद येस्सेचो आणि येस्से दावीद रायाचो बापोय. दावीद सालमांचो बापोय, उरियाची बायल सालमांची आवय. सालमांव रेहबामाचो, रेहबाम आबियाचो आणि आबिया आसाचो बापोय. आसा योसोफाताचो, योसोफात योरामाचो आणि योराम ओसियाचो बापोय. ओसिया योतामाचो, योताम आकाजाचो आणि आकाज हिजाकियाचो बापोय. हिजाकिया मानासेचो आणि मानासे आमोसाचो आणि आमोस यासियाचो बापोय. यासिया यकोनियाचो आणि ताच्या भावांचो बापोय. हांच्या काळार इस्रायल परजेक बाबिलोनाच्या गावाक गुलाम करून व्हेल्ली. बाबिलोनाच्या बंदडे उपरांत यकोनिया शाआलथिएल असो आणि शाआलथिएल यरुबाबेलाचो बापोय. यरुबाबेल अबियूदाचो, अबियूद एलियाकीमाचो आणि एलियाकीम आजोराचो बापोय. आजोर सादोकाचो आणि सादोक आकियाचो आणि आकीम एलियूदाचो बापोय. एलियूद एलियाजराचो, एलियाजर मातानाचो आणि मातान जाकोबाचो बापोय. जाकोब जुजेचो बापोय. जुजेची पतीन मोरी आणि मोरयेतान जल्मलो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. आणि क्रिस्तचें जनन हे बरी जालें. ताच्या माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें, पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे निथिवंत मनीस, तरी मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका खुशी नासली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचना केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक तूं भियेनाका, कित्याक तिजे थंय गर्भसंभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव धरूंक जाय, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परा देवान म्हणलें तें एक अंकारसली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक ती प्रसूत जातली आनी ताका इम्मॅन्युएल म्हणून आपयताले. इम्मॅन्युएल म्हळ्यार
देव आमचे सांगता म्हणून अर्थ. देवाचे उतर हे जुदेव कुळयेची एकली स्त्री जेजू थंय मोगार पडून क्रिस्तांव भावार्थ स्विकार करता आनी पवित्र पुस्तक एका पोंतांतावन आनी एका पोंता पर्यंत वाचता. वाचता वाचता आपणाक प्रेरण दिल्ल्या एका मनशा लागीं तिणें अशें म्हळें, आमी देवाचें उतार पवित्र बायबल सगळो वाचून जालो, आतां म्हाका पवित्र सभेची चरित्रां वाचूंक जाय. आनी ते इश्टान तिका सवाल केलें, अरे तुवें वांजेल वाचलाय, पवित्र सभेची चर्च हिस्ट्री तुका कित्याक? अरे क्रिस्ता सारके आशिल्ले क्रिस्तांव अक्रिस्तांव केदाळ जाले म्हणलें म्हाका समजून घेवंक जाय, देखून म्हाका 2000 वर्सांची पवित्र सभेची चरित्रां वाचूंक जाय. क्रिस्ताचे पाटलावदार क्रिस्तांव आशिल्ले अक्रिस्तांव केदाळ जाले म्हणलें म्हाका समजून घेवंक जाय. म्हाका भावन आनी भयणीनो, आज मोती सायबिणीचें फेस्त भुरग्यांनी मरयेक फुलां अर्पिल्यांत व्हडा संख्यान, भोवशा भोव व्हडा संख्यान आज मिसाच्या बलिदानांत आमी लगभग 3000 लोक हांगासर वांटेली जावन आसा. घरा वयतल्यां नवें जेवतल्यां आनी हें सगळें करता आसतना आमचो जिविताचो हो गुर्त, मरयेच्या फेस्ताचो गुर्त फकत बायलो आडंबरगी यांनी जाय की तांतू आमच्या क्रिस्तांवपणाचें रूप आसा गी म्हणल्या विशयांत थोडो नियाळ करूंक हांव खुशी व्हरतां. हांव ह्या फिरगजेक येवन 6 वर्सां आनी लागीं लागीं 4 म्हयने जावन आयले. भोवशा हें 7वें फावटी मोदी सायबिणीचें फेस्त आनी भोवशा अखेरीच्या फावटी हें निमाणे फावटी हांवें फेस्त हांगा आचरण करचें म्हाका भोगता. आनी हें जाल्या भोगता हांव तुमच्या लागीं काळजांत हांव उलोवंक खुशी व्हरतां. कुवाळो सुरिल्लो कांद पुसतलो खंय गोबर आसा गी म्हणून, देखून हांवें उलयलीं उतरां तुमच्या मुस्काराकच वचून पडलीं जाल्यार विगाराचेर दयेकरून बेजार करिनाकात. पूण आमच्या फिरगत जिविताचें एक नवें चित्रान, एक नवी दिशा आमच्या फिरगजेक दिवच्याक गरज आसा. देखून 6 वर्सां वयर हांगा रावन कितें म्हाका कळीत आसा, कितें हांवें समजून घेतलां, ताचेर भावार्थाची एक नदर मारून आज काळजांत हांव तुमच्या लागीं हांव उलोवंक खुशी व्हरतां. लागीं लागीं 1 म्हयन्या पयलें हांव रायलें. आमच्या फिरगजेंतलीं जायतीं कुटुंबां उदकाच्या पोंदा गेल्लीं आनी हांव थंय वती आमचें एक इस्कॉल आसा थंयसर तांदूळ आनी पुरा भिजुलो आसा म्हणून येता आसतना एक इल्लेशें गेल्लो एकलो माम तरणाटो बारी रागार आयलो. ताका सांगा फादर सांगा, ताणें म्हजी 2 थंयसर देवंक सोडली ना, हांगा देवय नाका म्हूण सांगलें. मरतल्यांक मरोंक सोडचें गी, राग आसल्यार आतां येना गी. सोऱ्याच्या बोळार ताणें कितें म्हणलें तें म्हाका पडून वचना. ह्या कोणें ताका देवंक सोडलें ना ताच्या विशयांत हांवें विचार विनिमय केलो ना. म्हाका कोण कितें म्हणलें समजून घेवचें मौनी नासलें. पूण ह्या संदिग्ध परिस्थितींत एक चिंता म्हज्या मोतीक आयलें. गांव सगळो उदकाच्या पोंदा आसा, मनीस ल्हानशी 2 कण्यांनी घे आनी कितें घे आपणाचो जीव वाचोवच्या प्रयत्न करता आनी कोणी एकलो म्हणटा जाल्यार तूं म्हजो दुस्मान, म्हज्या घरा लागीं तुजी बोट येवचें नाका, तूं तुजे इतल्याक तूं बस. कोंस मारचें काम आसा पळय ते करंत आसात. पूण क्रिस्तांव जावन आसले आमी कोंस मारतात म्हणून तांकां मारचेंच न्ही, आमी बाचाव करूंक आसा. क्रिस्तांवपणाचो स्पिरीट कितें आसा तो बाचाव करचो. बाचाव कर आमी सगळीं क्रिस्ताची भुरगीं म्हणलें दाखोवन दिवचो. आमचे लागीं मोगाचो स्पिरीट कितलो आसा, आमचे लागीं आमच्या कुटुंबांनी आमच्या फिरगजेंत रागाचो स्पिरीट कितलो आसा म्हणल्या विशयांत आमी चिंतून सुकळय जाय. सून आवयचेर वचून पुलीस स्टेशनांत कंप्लेन करता जाल्यार, भाऊस भावाक सुरी घालता जाल्यार, ग्रेस्त भाव या भयण दुबळ्या भावाचे या भयणीची आस्त बोदीक आपणाचीच म्हणून लुटता जाल्यार आमचो क्रिस्तांव भावार्थ कितलो उरलो. अचानक म्हणल्या बरी मनीस भायसरूनच येतात. कॉफी डेचो मालाक कोर अडणी आसलो आमच्या नेत्रावती न्हंयचेर येवन थंयसर उडोवन मरण पावलो. ताणें चिंतूना ताची आस्त व्हरता म्हणून. आनी चिंतिनातले बरी आमच्या फिरगेजेंत मरणां जावन आसात, दिसा 2 मरणां जातात.
पूण आमी त्या 100 फुटीच्या गुंडाळ्याच्या गांवाक व्हरता आसतना आमच्या लागीं कितली माती आसा, कितलो दुडू आसा ते खंयचें व्हरन वचना. देवा मुखार आमी उबी रावता आसतना आसा जाल्यार कांय इल्लेशें बरें मन. देखून आमकां राग कित्या, आमकां हगें कित्या, आमकां जिद्द कित्या, आमकां मोसोर कित्या, आमी कित्या खातीर फाटल्यान सुरी घालची. एकाच देवाचे भुरगीं केदाळे वावराक वळसून वचून पुरो, सर्गांतल्यान उज्याचो पावस येवंक पुरो, न्हिदले उठच्या पयलें भुंयकाम जावन आमी नाचतान वचून पुरो. आनी देवाक उजेर रावता आसतना ह्या भावंडांक आमी पळयता आसतना हो हांवें नाकारलेलो भाव, ही नाकारलेली भयण, तो शिराप जाल्लो मनीस, ह्या दिशेन आमी मुखार वचूंक जाय की या आमी एक नवें पंथावन घे जाय. पोर एकलो ताका ताच्या जिविता संबंद जाली काणी सांगूंक लागलो. 2 ल्हान ल्हान मासळ्यो, न्हंयंतल्यो 2 मासळ्यो लढाई करनासात, एकामेकाक कच्चाट करनासात. आनी व्हडली एक मासळी त्या सकड मासळ्यांक लढाई करनासल्या मासळ्यांक ग्रासून आसा. आमच्या संवसाराची परिगत अशी आसा. आमचो DC श्रीमान सेंथील आसा, ताणें पोर राजिनामे दिले आनी राजिनामे दिता आसतना म्हजी खासगी कारण तो म्हणूंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो आमच्या देशाची परिगत इतली बरी ना, आमचें प्रजाप्रभुत्व आनीक आमी बरें करीत जाय पडटलें, त्या दिशेन हांवें दुसरो वावर करूंक आसा. आमच्या संवसाराच्या परिधीच्या भितर तुमी नदर घाला, कितें कितें घडोवन आसा, आमकां खंयच्या रितीचे कश्ट राखून आसात. आनी तसल्या वखदा हे व्हडले व्हडले कश्ट, व्हडली मासळी आमकां ग्रासूंक प्रयत्न करता आसतना आमी हे दिशेन पिलकटां मासळेचीं पिलां आसात पळय, आमी एकामेकाक कच्चाट केल्यार, गुद्दाट केल्यार, रागार रावल्यार, मारून पडल्यार आमकां ती व्हडली मासळी ग्रास येतलीच. आनी व्हडली मासळी ग्रासूंच्या वखदा हांवें आनी तुमी आमचो राग, हगें, लढाई सोन्न कुटुंबा जिवीत परत रुता करच्याक, कुटुंबाचो एकवट घट करच्याक आनी एक नवी दिशा धरून मुखार वचाक, भाग्यवंत कुटुंब वाडल्या बरी नवी दिशा घेवन मुखार वचाक आमकां आज ह्या फेस्ता दिसा आपोवणें मेळटा. दुसरो विशय, आमच्या भुरग्यांत लगभग आमी आयस्क्रीम हाडटा आसतना 650 भुरग्यांक आयस्क्रीम हाडची. लगभग 600 भुरगीं आसात. पयल्या आयतारा तुमी नदर घाला, सकड मिसा घेवच्या सकड भुरग्यांक तुमी सांगाता घाला. मेजून 200 भुरगीं तुमकां मेळ्ळी जाल्यार व्हरतो संतोश. आनी एक 400-450 भुरगीं खंय गेलीं. परसू पयल्या आयतारा आनी एकल्या भुरग्यां लागीं सांगलें, काल रे मिसा घेवन रे, दाडा येवना देखून आमी मिसा घेवन म्हणूंक लागलो. आवय बापायच तुमी मिसा केना जाल्यार तुमच्या भुरग्यांनी खंयसर शिकचें. आनी पयल्या आयतारा दोतोर ना म्हणून भुरग्यांक 11 वरां म्हणसर न्हिदूंक वचूं सोडचें गी. ह्या भुरग्यांच्या जिवितांत एक शिस्त जावंक आसा गी. आनी जर तर आमच्या भुरग्यांक ह्या फिरकजेंत आमी याजाक जावन, दर म्हयनी जावन, दोतोर शिकोवची टिचरान जावन इतली उमेद घेता आसतना ह्या भुरग्यांक कितें म्हण एक नवें रूप दिया म्हणटा आसतना तुमी शेळिल्ले क्रिस्तांव, बावार्थ नापले क्रिस्तांव, न्हिदोन पडिल्ले क्रिस्तांव जाल्यार देवाक समर्पिल्ली दोट्या सांताची सांत सेबेस्तांवाची फिरगज उदारगतेच्या पावलांनी वेची जाल्यार किशी. जुबलेवाचें आचरण करता आसतना आमी म्हळें सगळ्या दियेसेजींत पर जळची आमची फिरगज, बावार्थाची दिवटी पेटोवन धरलेली फिरगज, बावार्थाची दिवटी पेटोवन धरलेली आतां खंयसर गेली. सगळ्यांक देख जाय जाल्यार फिरगज परत न्हिदोन कित्याक पडली. आमचो वडिलांचो भावार्थ खंयसर आसा. आनी जर तर आमचो भावार्थ घट ना जाल्यार भुरग्यांनी भावार्थ शिकचो कसो. देखून पयल्या आयतारा दिसा दया करून भुरग्यांक न्हिदोवंक सोडिनाकात. आनी भुरगीं न्हिदल्यांत म्हणून तुमी 11 वरां म्हणसर न्हिदनाकात. बदलाक तुमच्या बरी देखीक द्वारी ह्या भुरग्यांक बरो भावार्थ दिया, बरी दिशा दिया, बरो दाखलो दिया. तुमच्या सांगात तुमचीं भुरगीं इगर्जेक आयलीं जाल्यार ताका अर्थ आसा. 8वी 9वी 10वी PUCच्या भुरग्यांनी आयतारा वचून फुटबॉल खेळाचें म्हणून ना, क्रिकेट खेळाचें म्हणून ना, मॅचाक वचाचें म्हणून ना. अशेंच केदाळा इगर्जेचें भक्तीपण जालें, केदाळा मागणें जालें, ताच्या उपरांत वचून दीत. तितलेंच तुमकां तुमच्या मुठी भितर ना जाल्यार कित्याक आमी क्रिस्तांव वडिलां जावन खंयच्या रितीन भावार्थांत आमी मुखार सरूंक साध्य आसा ह्या विशयांत आमी गुंडायेन चिंतून पळोवचें आसा. हो भुरग्यांचो विशय जाल्यार तिसरो विशय सोरपणाचो, सोरी करचो. काल पोर नोवेना काय एकलो नवेसो वाणू घालून आयलो. म्हज्या दिसारता कॅमेरांत फादर म्हजे वाणू खंयसर गेल्यात गी पळया. त्या कुशीन कॅमेरा पडनातलें, ताका बेजार जालें. 11 वरां परतून आयलो. कोणेय म्हणी बदलून गेल्यात, पोरण्यो वाणू म्हणी उरल्यात गी पळयता म्हणून व्हरता म्हणून आयलो.
आमच्या इगर्जेंत कुमगार येता आसतना कडेन बॅग दवरलें जाल्यार कुमगार जावन फाटी येता आसतना बॅग आसना, उड आसतना कांय सोडलें जाल्यार तें आसना, भांगार सोरून व्हेले आसात. म्हजीच सत्री बरी एक आज्जना सत्री म्हणटात, व्हडली सत्री म्हणजे लागीं तें बायलान उड आसतना दवरली. अर्ध्या घंट्या उपरांत पावस येता म्हणटा सोदता आसतना म्हजीच सत्री ना. आनी एक फावटी थंयसर म्हज्यो सुवानो दवरल्यो, म्हज्यो सुवानो ना. आमी इगर्जेक येवचें, कोणाच्यो वानो सोरून वचोंगी, वानो भायर दवरल्या जाल्यार आमच्यो वानो आमी पळयनाकात गी. म्हजी सत्री गी आनी एकल्याची सत्री म्हणून म्हजी सत्री पिंजल्या देखून ती सोन आनी एकल्याची सत्री व्हरची गी. कोणाचें एक बॅग उड आसतना उरला म्हणून तांतले पयशे खाण व्हरचे गी. कॅमेरान पळोवन आमी दाखयचें पडलें. आनी एका मालगाडी आसत्रेचें बॅग बियान कितें तिणें सकाळीं मिसाक येता आसतना भांगार बॅगान दवरलें. मिसांग आयल्या मनशाक हांवूच बॅगच ना. मग अशा भावांनो आनी भयणीनो, सोरी आमच्या जिविताक सहज जाली गी. सोरी नाका, देवाचो उपादेश. आनी देवाच्या मंदिरांतच आमी आयिल्ल्या वेळार कोणाच्यो वानो सोरतां जाल्यार, कोणाची सत्री सोरतां जाल्यार, कोणाचे इल्लेशे पयशे आसले खाण व्हरतां जाल्यार, ह्या काडी घालून ह्या बागेवंत कोंड्यान गेल्ले पयशे काडचे तसली एक गत आमच्या भुरग्यांक, आमच्या युवजनांक, आमच्या फिरगजेक आयल्या जाल्यार आमचो भावार्थ खंयसर उरलो, आमच्या भावार्थाचें देणें खंयसर उरलें. देवाच्या उपादेशांक आमी कुड्डे जाल्यांगी. आमी आचरण करच्या मिसाक आनी इगर्जे भितर आसच्या आमच्या रितीक हाका कसलो संबंध आसा गी. आमचें जिवीत खंयच्या रितीचें आसा म्हणल्या विशयांत आमी सवाल विचारी जायक नाका. केदाळा आमी आमची जिणी बदलूंची, भावार्थाक लक्ती जाल्ली जिणी आमच्या कुटुंबांनी बांदून हाडची. हाचे विशयांत तुमी वडिलांनी नियाळ करी जाय, भुरग्यांक तुमी कंडी जावन शिकय जाय. मादक द्रव्यांचो समस्या वाराड्या खातीर व्हडलें एक कॉन्फरन्स केलें. आमच्या फिरगजेंत कोण मादक द्रव्यां सेवतात नांवां जायला हांव तुमकां दितां. पोलिसा लागीं जाल्यार स्पश्ट सांगतात, तांचे पैकी कोणूच एकलो ह्या व्हडल्या मादक द्रव्याच्या जागृतेच्या कार्याक आयलो ना. पूण सोरो सुरू मादक द्रव्यां इतलीं बरोवन गेल्यान की तुमी आवय बापाय दोळे धांपून आसात. म्हज्या भुला कांय जावना. मादक द्रव्यान भरल्या खातीर गल्फांत काम करतले काम सोडून येवन भुरग्याचें जिवीत बरें जावन म्हणून आमच्या भुरग्यान रावले नात की. तुमकां कळीत आसून तुमी हाचे तावन सक्कट सारकें जाता. पयर एकलो आमच्या पुलीस डिपार्टमेंट असो म्हाका इस्काला लागीं रनिंग कमेंट्री दिता, फादर अशें अशें घडोवन आसा, फलानो बायकाचेर आयलो, आले फलाने चेडूं हर एक धर्माचे आमचेय आसात. आनी थंयसर आमच्या इस्कालाच्या बागला लागीं हांवें म्हळें तुम्ही कितें करूंक आसा करा, रेड करता जाल्यार रेड करा, पूण मादक द्रव्यांचो समाजचो आमच्या परिसरांतलो बंद जाय. कितलीं एक्सिडेंटां जालीं, कितल्या जाणांक सोडलें, आनी आमी सगळ्या बागेवंत गी. आनी जर तर ह्या समस्या विशयांत तुमी वडिलां जागृताय करनात, युवजनांक ह्या कुशेन एक बरो फुडार दिवचे प्रयत्न तुमी करनात जाल्यार आमचें जिवीत खंयच्या रितीन बरें जायत म्हणल्या विशयांत तुमी चिंतून पळय जाय. फिरगजेंत आध्यात्मकपण वाडयचें म्हणली आमची याजकांची आशा. जिबलेव जालो ताजे उपरांत आमकां आयताराचे इल्लेशें सर्तीक वाड्याच्या जमतीक फादऱ्याक येनातले कितें आतां वाड्याच्या जमतीक येवंक सुरू जाल्यात. पाद्र्याब गरबेटेक येनातले कित्या खातीर येते आसात. तेरसाचे नवे सॉंग कित्या खातीर सुरू केलां. गरबेत करता आसतना तुमी कोणी घरा आसनात एक 7:30 वरांक तेर्स म्हणी केलो जाल्यार एक इल्लीशी म्हणी बरी वळख जायत. त्या तेर्सा वेळार एक कुटुंबाच्या दादल्यांनी सुकोवन सुकाण येवचें. विशेष करून वाड्याची जमत जाता आसतना दादले पळोवंक मेळना, तरणाटे कशें नांग ती वाड्या जमत काल स्त्रियांक मात्र तुमकां दादल्यांक कांय ना गी थंयसर. बड आनी मेश्टे दोगां तेगा मात्र गी. आनी एकल्यांक आमकां कूट घालता आसतना आमचें सांगता कोण आसा तें सवाल आमी विचारतले. आमी कश्टान सांपडल्या वेळार कोण आसा, पूण समुदाय बांदून हाडच्याक वाड्याची जमत जाता आसतना कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर शेज समारांत एक तेर्स जाता आसतना आमी कित्या खातीर नात. भोवशे एक कारण आसूं पुरो. तेर्स कसो कशें म्हणलें आमकां कळीत ना. आनी पाद्रा आयिल्ल्या वेळार तेर्स शिकोवंक म्हणी सांगलो जाल्यार म्हाका तेर्स शिकोवंक आयलो ना जाल्यार कोंताच्यो मुनयो घडोवंक जालें ना जाल्यार म्हजी मर्याद येतली देखून हांवें पयस रावलें बरें. आनी हांव तुमकां सत्य सांगता, कोणाक तेर्स शिकोवंक येता, कोणाक मागणें करूंक येता, थंयसर जमती गेल्यार तांणी शिकयचें म्हणून ना, तेर्साक गेल्यार पूण तांची रीत नीत पळयता आसतना आमकां कळटा. आमच्या कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीट उणो जावन गेला.
तेरसाचे भक्तीपण सुगणे जावन गेला आणि आज तुम्ही मोरये मायाचे फेस्त म्हणून व्हडलो संभ्रम करता जाल्यार आणि तुमच्या कुटुंबांनी मोरयेक मान करचेत असलो सगळे कुटां बांदून हाडचेत असलो एक भक्तीक तेर्स ना जाल्यार एक देवाचें उतार ना जाल्यार आमी फिरकस कशी बांदून हाडची आमचो भावार्थ कसो थीर करचो आमचें जिवीत कशें थीर करचें तुम्ही स्त्रियो कित्या खातीर न्हिदून पडल्यात तुमच्या दादले कित्या खातीर वेळार तेरसाक येनात तुमचे भुरगे कित्या खातीर तेरसाक नात 7 वरांची गांठ जाता आसतना तुमच्या घरांनी कित्या खातीर मागणें ना तुमकां मोबायलाचेर बसून वेळ घे या दुसरी कामां आसात घे या कामां सांगाता आध्यात्मी संगत बांदून हाडच्यांत तुमी स्त्रियो कितलो भावार्थ घेतात कितलें धैर्य घेतात ल्हानशा भुरग्यांक तुमी पोसतात 4थ्या क्लासी उपरांत तुमी भुरग्यां सांगाता नात भुरगीं तुमच्या सांगाता नात 10वी PUC डिग्री जाता आसतना कुटुंबाची गत इतली फाट जावन गेल्या की कुटुंबाचो एकवट म्हणलो ना कुटुंबांत भावार्थ म्हणलो ना सगळें कुटुंब इशीण तिशीण जावन गेलां आनी तसल्या वखदा भावार्थ आमी कशें बांदून हाडयेत म्हणल्या विशयांत आमी खंडी जावन चिंतून पळोवंक आसा शुक्रारा दिसा हांवें 3 संघटनांच्यांक इगर जिल्ली नितळ करच्याक आपयलें 8:30 वरांक कुमसारां सुरू जाली 8:45 जाता आसतना पळयता 2 जाणां सुरू करतात 9 जातना 4 जाणां जाली पुलबायल विचारलें कितल्या जाणांक च्या करनिली 18 जाणांक म्हणा लागली 3 संघटनांनी वट्टूक घालें जाल्यार लागीं लागीं 100 जाणां आसात तो एक विशय इगर्जेंत हांवें उलोवपाक सांगलें आनी मोदी साहेबिनीचें फेस्त येता तुमच्या वाड्याच्या जमती वेळार कांय इल्लेशें नितळ करूंक येता जाल्यार 40 एक वडो उणो तुमच्या बाई खंयच्याय वाड्यान एक सूत एक तण एक प्लास्टीक मिसून हें आमचें घर हें पवित्र घर हें नितळ करच्याक आमी कमर बांदी जाय हें नितळ करच्याक आमी उमेद घे जाय आनी ती सिमित्र घे आनी कितें नितळ करच्याक आमी आसा जाय तुमी कित्या खातीर न्हिदून पडल्यात तुमकां सांगूं सुलभ इगर्जें पयशे ना आमगे विकार ना गे इगर्जें पयशे आसात गे विकार ना गे म्हणचे हो आमचो समुदाय आमी एक फिरगज आमी देवाची परजा आमकां सांसा बेस्त्यांचो मोग आसा आमकां मोरये मायेचो मोग आसा आनी हे सगळें एक वठार सोबीत दवर मोरये मायेचें फेस्त नितळायन भक्तीच्या स्पिरितान वांटून घेवच्या खातीर आमी खंयसर कित्या खातीर न्हिदून पडल्या हें कित्याक फुलां हाडलीं सकाळीं सांजेचेर सारून मारच्याक माथार 100 जाणां मलगडी प्रायस्तां उरल्यांक आमकां कोण्णायकी सारून ताणें कळना एक मोरयेमाची इमाज दिसूंक जायना एक मॅच कान कुशीक दवरूंक जायना त्या मालकाड्या स्त्रियांनी करी जाय आमचो भावार्थ खंयसर आसा आमचें जिवीत खंयसर आसा आमच्या जिविताची दिशा खंय आसा जर तर पवित्र सभेंत मोग आसा जाल्यार हें देवाचें मंदिर आमचें म्हणल्यार तसलो मोग आसा जाल्यार न्ही 3 संघटनाचे मनशां आमी हर एक येतल्या 5 मिनटांनी आमचें सगळें देवाचें मंदिर आमचें घर म्हणल्यार चिंता आठवण जाय कितें नितळ जाता आसलें म्हाका दुबाव इतलोच आसा देवाचें मंदिर नितळ जालां गी ना न्ही पूण ह्या मोदी फेस्ता वेळार तुमचें घर म्हणून नितळ जालां गी ते म्हणिल्लें जाण पुसलां गी म्हाका दुबाव आसा तुमच्या घरांनी मिसा उपरांत हांव आयलो जाल्यार तें कितलें नितळ आसा म्हणल्यार हांव नेना पूण मोदी साहेबिनीचें फेस्त हर एक फिरगजेंत नितळ करचेचो एक अवकाश बातेन वयर रस्ता जाल्यार काण्ण ते नितळ करतात गोंडे मांडले जाल्यार ते काण्ण नितळ करतात घर नितळ ना जाल्यार ते नितळ करतात बरें वस्तूर मिसाक येतना खंडी जावंक गरजेचें पूण नितळायचो एक संकेत आमचे मदें ना जाल्यार खंडी जावन ते कश्ट जाता आनी कोणी अशें आयलें जाल्यार आमी कोडी काडटा ताका नांव जायचें तो गुरकार जाला ताका नांव जायचें देखून तो जाला तूं देडेसरला तूं येनाय गुरकार जाल्यार तूं येडताय एक काजाराच्या बऱ्या फलाची आपयना ते तसली जायतीं आसात गुरकार वचून तो कुलकार जाला सेवा दिवचे ते मनीस आसात देवाक जावन अर्गां एक गुरकार विसरून काडचे आमकां मस्त कश्ट आसात वाड्याचो एक प्रतिनिधी मेळच्याक एक कश्ट आसात आनी कश्टांनी वाड्यांत एक मागणें वाड्यांत एक जमत म्हयन्याक हेटी करता आसतना तुमी सहकार दिनात जाल्यार तुमच्या घरा वाड्याची जमत करची नाका म्हणली जाल्यार आमचो भावार्थ खंयसर उरलो आमचो भावार्थ फकत आयतारा मिसाक ते मेजून थोडे बोटी मिसा येनातलीं जायतीं आसात आनी असलो भावार्थ आमचो जालो जाल्यार समुदाय बांदून हाडच्याक आमी प्रयत्न केले ना जाल्यार थंयसर कितें उरलें म्हणल्या विशयांत आमी चिंतून पळोवंक आसा आनी जाय कितें भोवसड गरजेचें म्हणली संगत आमच्या फिरकेंतल्या एका वाड्यांत पोरपोरूस एक मरण जालें आनी त्या वाड्यांतल्या मरणाक कोणी नातली मेजून 2 जाणां आसलीं तें पयले पोटींनी आतां पयलें साबार पोटीन दुसऱ्या वाड्यांनी जालां कुटुंबा सायकला म्हाका फोन करता आनी म्हणटा फादर म्हाका जेवण करूंक जाय सकयल्या हॉल जायचे कोणाक रे जेवण म्हण विचारलें न्ही पोरू अंकल सरला म्हजो आंटी कितें पयशे ना जेवण करचें चिंतलां काले बरें आसा रे
हांवें 2 भागांचे मास करचे आनी एक मासोळी करची. हांवें सवाल केलें तुज्या वाड्यांतले फकत 2 जाण मात्र मरनाक आयिल्ले आनी तूं सगळ्यांक वाड्याकारांक जेवण करता म्हूण सांगताय. घरा जेवण कर, मी जाल्यार सांगता हांगा, पूण घरा जेवण कर. आमची फरिगत कशी आसा म्हळ्यार भावान आनी भयणीनो, आयतार सांगपा मरणाची मिसां रजेचो दीस. 2 भागां मास केल्यार 3 भागां मास नातलें कित्याक म्हणून मरणाच्या मिसां इसरची फरिगत आयल्या. पूण मरणाक येवची गत ना जाल्या. आत्मीक दयाळ करणं येनात, कुडीच्यो दयाळ करणं येनात. आनी जर तर तुमी मरणाक येना जाल्यार मरणाच्या जेवणाक कित्या खातीर येतात? जाय की आमकां जेवण, सर्गींचें जेवण मनशाक पयलें अप्रकांड राखून रावा आनी ते दाडा भावार्थाच्या जिवितांत सांगाता बसून जेवलें जेवण चड अर्थ दिता. हांवें सांगलें कुवाळो सोरिल्लो कांत बसतलो, ह्या तुमच्या मुस्कारा मारल्या बरी जातलें, बेजार करिनाकात. ही आमच्या फिरगजेची फरिगत. आनी एक विशय, आमची काजारां, आमची रीत नीत आसात. आमचे जायते परगांवांत, इस्रायलांत, गल्फांत आसात. सोऱ्याचो वाळूस ओपन बार लाखांनी करशितात. त्या काजारा वेळार गांवांत असले 5,000 राबेन दितात, इगर्जेक 10,000 दितात. आनी फादा काजार जाल्या उपरांत सगळे फाटल्या 500 वर्सांनी तुमी लॅक पळयले जाल्यार परगांवांत असले 25 सणांनी वर्साक लागीं लागीं 50 काजार जातात. सगळ्या 100 वर्सांनी 25 सणांनी एक 10,000 रुपया दान दिल्लें आसा. उरल्या सगळ्यांनी 4-5 लाख रुपयांचें घट्ट जेवण सोरो करून अखेरीक केटरिंगाचें बिल दिवचें ना. हांवें कितें दिवं म्हूण सांगलां गे, तर व्हडलें मानता बिल फारीक करिना, इलेक्ट्रिशियनाचें बिल मेळना, प्लंबराचें बिल मेळना, मेस्त्रीचें बिल मेळना. हांवें कितें दिना म्हूण सांगलां गे. आनी तोय उलयना कित्याक म्हळ्यार लढाय केल्यार मेळचेंय ना. भावानो भयणीनो, आज कश्टांची परिस्थिती आसा. मेस्त्रीक दीस पडतो ग्रास जायचंय, इलेक्ट्रिशियनाक दीस पडतो ग्रास जायचंय, प्लंबराक दीस पडतो ग्रास जायचंय. केटरिंग रीण दिवन पयशान तुजें जेवण करता आनी तूं ताका बुडयताय. लुटचें लुटचें लुटचें. आनी आमच्या समुदायांत लुटचें हें केदाळ आखेर जावचें. सोविनाराचेर एडवर्टीजमेंट जाय. सोविनाराच्या एडवर्टीजमेंटाचे पयशे ना. थंय तुवें ते म्हजें सल्टान स्पेलिंग आसा पळय, एच जाय जाल्यार एच केल्यार दिना पयशे. तूं वाचून पळोवंक न्हिदून पडलो की म्हणजे फोटो बरो येवना. तूं खंय गेल्लो फोटो पळोवच्याक, नीब कित्याक येताय? तूं एडवर्टीजमेंट घालताय जाल्यार ते एडवर्टीजमेंटाचो विशय म्हणजे एक देणगी. चिंतून पळया. लुटचें ही गरजेत हांव सुरू करून लुटून केटरिंगा पर्यंत हर एका कार्याक आमी लुटचें जाल्यार हें फेस्त कोणाक? जर तर आमी कितें हेरांत हांव घेतिल्लें आसा तें आमी त्या प्रकार आमी दिवंक आसा. अंतस्करणाची जडती करा. फिरगजेचें फेस्त करता आसतना खंयच्या रितीन आमी पेल्याक अन्याय करूं नजो, पेल्याचें लुटूं नजो, बदलाक फिरगत बांदून हाडटा आसतना, कुटां बांदून हाडटा आसतना न्याय नितिकाल आनी तुमी दिवना जाल्यार वाडी समेत दिवंक जाय. ते दिवचें जाल्यार एक बरें म्हण तुमच्या काळजांत आयलें जाल्यार निजायकी तुमचें जिवीत अर्था बरी जाता. लुटल्यान न्ही, अन्याय केल्ल्यान न्ही, हेरांचो मान काडल्यान न्ही, बगार सांगाता रावल्यांत आसा. ह्या हॉलाचें काम बंद पडल्या वेळार पाद्रा कितें न्हिदून पडलो की पयलें सुरू करतना कळीत नासलें की थोडे म्हणा लागले. आनी थोडे म्हणा लागले केदाळा मेळटा. आतां काम सुरू जालां 2 दिसां पयलें. हांव फाटल्या एका वर्सां तांदून दिला की विनंती करना आसा. एक रीण भाशेन 50,000 दिया एका कुटुंबात हांव आनी एक कार्यांकाणी 10 वर्सांनी एका म्हयन्याचो सांबाळ दिया. तुमी म्हाका हॉल जायचे म्हणटात, हांवें खंय म्हणून बांदिचे? जर तर तुमचे लागीं ते उद्दार म्हणना जाल्यार हांवें कशें करीचें? आमकां हर एकल्या पयशा कोण एकलो बरो म्हणालो आवराक आमकां 10,000 रुपया मेळटात, घूर हाण दितात. तुमी ते हाण दिया म्हूण सांगना. ते तुमकां मेळ्ळे सारकें घेसूं ती म्हजो विशय न्ही. पूण खंयचें काम करीचें म्हणटा आसतना, कोंता पाहिजे म्हणटा आसतना तुमी म्हजे हात घट करना जाल्यार खरेंच म्हाज्या काळार तुमच्या लागीं येवन भीक मागल्या बरी वाड्यांक येवन मागलें खंयसर गेलें. आनी तुमी कित्या खातीर म्हज्या लागीं म्हणचें करा करा करा? कित्या खातीर म्हजो ब्लड प्रेशर आनी म्हजी भलायकी फाट जावचे बरी तुमी पळोवची. खांदाक खांद दिना जाल्यार, हाताक हात दिना जाल्यार कशें जाता? 1,100 आनी एक कुटुंब आसात. शांती लागीं ऑफिसाचो लिस्ट म्हाका नाकार कुरकारा लागीं इसारा तुमच्या वाड्यांत कितल्या जाणांची. सडावत वाड्यांनी 2 जाणांनी, थोड्या वाड्यांनी 3 जाणांनी, लेकरून सड्ड म्हळ्यार 5 जाणांनी तांची देणगी इल्ली दिवंक सुरू केल्ली आसा. उरल्या लगभग 850 कुटुंबांत हांव येदोळ पर्यंत कांयच येवना. आनी जर तर आमी बरें म्हण करता एका म्हयन्याचो सांबाळ आनी एक कार्य आमी घेतलें जाल्यार कंडी जावन एक न्ही असले 4 बिल्डिंगां घालची आसात.
हर एक हांताचेर फिरगज बांदून हाडच्याक मनशां वावरलेलीं आसात आनी ह्या जगाचें काम मुखेलपण दिवचें. आनी असो एक बागी संदर्भ आसता आसतना ह्या शतमानावसो जाल्ल्या हुंबरार आमी कशी फिरगज मुखल्या जनांका मुखार व्हरता, आमच्या भुरग्यांक अवकाश कर दिवच्याक, तांची प्रगती जावच्याक, तांची तालंतां घट करच्याक, आमची सोबाना बरेतरान जावच्याक. कित्या खातीर तुमी न्हिदून पडल्यात आनी कित्या खातीर म्हाका भोट जोगतात, जालें गी केस जाली गी कोर्ट जाली गी जाल्ल्या वेळार कित्या खातीर तुमी न्हिदून पडल्यात. देखून तुमची उतरां पावनात करण्यो जायचे आनी बरें मन आसा जाय. आमची इस्कॉलां आसात, आमी इगर्जेक एनावन्स करचे आमकां टीचर जायचे, आमकां अटेंडर जायचे. कोणी आतां 4-5 वेळा आनी कोणी एकल्या बायलाक दिल्यार पाद्रे म्हणटा खुशी आसल्याक बायला दिला, आमच्या कुटुंबांतली नातली गे, आमच्या वेगळेचे नातली गे एनावन्स करतना काही न्हिदून पडल्यात. कोणा खातीर एनावन्स करचें. आनी ल्हानशें काम आमकां करूंक नाका, अटेंडराचें काम करूंक आमकां नाका, आमकां पियोनाचें काम करूंक नाका, आमकां व्हडलें काम जायचें, प्रोफेसराचें काम जायचें. आनी प्रोफेसराचें काम हांगासर 15,000 मेळ्ळारी, भायर 2,000 रुपया मेळ्ळारी तें करतात. देखून आमच्या फिरगजेच्या लोकांच्या बरेपणा खातीर आमी असले एक दिशा दिता आसतना खंयी आमी वचून पडोन फाटल्यान मागीर कुटी घाल्यो जाल्यार कुट्टिल्ल्यान जाल्यार तें तुमकांय बरें जायना, तें म्हाकाय बरें जायना. आनी असल्या वखदां फिरगज बांदून हाडच्या ह्या वखदां हांवें मनशें आचरण कितें जाता तें मोगाचें आमच्या जिवितांत दिसून येवं दी, आमच्या जिवितांत एक नवसरणी जावं दी. एका उतरान सांगचें जाल्यार जिणी कशी आसा म्हळ्यार आमकां जेजू क्रिस्त जाय पूण जेजूचो कुरीस नाका. आमकां पातकांचें बोगसणें जाय पूण आमकां कुमसार नाका. आमकां देवाची कृपा जाय पूण कुरीस नाका. आमकां कुमगार सेवंक जाय पूण मिसाक येवंक नाका. मिसा विनें कुमगार ना, कुमसारा विनें आबजूल सावना, कुर्सा विनें जेजू क्रिस्त ना. पातकांचें बोगसणें मेळचें जाल्यार कुरीस जाय जायच. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, देखून आज ह्या फेस्तांत आमी वांटेली जाता आसतना पयल्या सुवातेर कोणा लागीं राग आसा एक फोन करा. तुमच्या आवय बापायची भेट करूं ना जाल्यार थंय वचून एक भेट करा. तुमच्या भावान गे भयणीन 2 गाळी दिल्यार वडना. पयलें तो संबंद बरो जावं दी, ताच्या उपरांत जेवण बऱ्या तरेन जावं दी, मागणें करन. सैर समारान दिलें उणेंपण आसा जाल्यार वाड्याच्या जमतीक गेल्ल्या वेळार नवे जेवता आसतना एक हात मेळया, राग सुन्न सोडा. अन्याय कोणाक केल्लें आसा जाल्यार लुटुलें आसा जाल्यार तें इल्लेशें फारीक करा. फिरगजेच्या उदारपणा खातीर इल्लेशें धन काडून गी आनी कितें गेलें देणगी दिवंक आसा जाल्यार ती दिया. आनी त्या दाळा हें फेस्त कितें आचरण करतात तें सारकें जातलें. मोरयेमायेक मान केल्या बरी जातलो. तसलो एक वर्तो स्पिरीट, सोडदोडीचो स्पिरीट, मोगाचो स्पिरीट, दान धर्माचो स्पिरीट, तेल्या विशयांत बरें चिंतचो स्पिरीट, सेवा करचो स्पिरीट आमच्या फिरगजेंत वडांतय ल्हानांतय रुता जावं दी. भुरग्यांचो भावार्थ तीर करच्याक आमी सांगाता हाताक हात दिवन वावरता आसतना आमचोय भावार्थ तीर जावन माया मोगाचें बोगसण्याचें कुटाम आमचें फिरगज कुटाम, वाड्यांतलें कुटाम, हरये कुटाम जावं दी म्हणून आमी मागया. आमेन. उबे रावया, आमचो भावार्थ उसारया. सतमंता देवाक, सर पुजेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, तिसरे दिसा मेल्ल्यान परतून जिवाक जालो, सगाक चडलो, सर पुजेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूं येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पयसभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जिवनपण, ससनाचे जिवेक. आमेन. देवाक आमी अर्घां दिवया आनी सांगत आस मरयेची खरी भुरगीं जावन जियोवच्याक गरजची कृपा आतां आमी मागून घेवया. सर्गींच्या बापा, पोई सभेच्या मुखेल्यांनी इगज मतां सोलोवंक घेतिल्ले जबाबदारेन दिसतानाचे आनी आमी तांच्या हाताखाल आसल्या सर लायकांनी तांची शिकवण मानून दिवन एका गोवल्याकाल एक दिन जायशे कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या लोकांन देशाचे समान नागरीक कशें जियोवन आमच्या देशाचे अभिवृद्धीक सदां कमर बांदूंक आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपलो स्वार्थ विसरून लोकां हिता खातीर वावरूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या विकारांच्या फुडारपणाखाल आमी सर्वांनी सांगाता वावरूंक सर्व उद्देजकांनी फिरगजकारांचे सेवेंत बरोवन एक कोटी जिनवेदरी
आमच्या भोवतीच्या अक्रिस्तवांक बरी देख दिवंक कृपा दी म्हणून मागता बापा आमचे मागणे ऐक. आमची कुटुंबा मुळावी पोवी सभा म्हणले समजून कुटुंबांत सोडदोड बक्षाणे आदारसन सुदारसन वरचो मानवभाव मोग मैपास चड आनी चड वाडय. मुरये मायेच्या जल्मा दिसा चड संदांनी सांगता मेळून नवें जेवताना नव्या बळान भरून नवें जिवीत जियोवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. परगांवांत आसलेल्या आमच्या कुटुंबांच्या सांग्यांचो भावार्थ तूं सांबाळ. तांच्या वावरांत तांकां त्राप्ती लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. या क्रिस्ताच्या मेसा भावारी हजर जाल्ल्या आमी समेस्तपणे माया मोगाचे आनी एकवटाची फिरगज कुटाम बांदून हाडूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांनी मोग बोगसणे समाधान सोडदोड ही खुणां कुटुंबाच्या बऱ्या कुटुंबाची खुणां दिसून येवन दीत म्हणून आमी मागया. आमची फिरकज एक व्हडलें कुटाम ह्या कुटुंबांत विघराक आनी याजकांक हर एक सहकार आमी दिवच्याक सोमी आमकां बळ दिवन दी म्हूण मागया. भोव मोगाळ सर्गेच्या बापा तुजे समोर आमची मागणी आमी उसारल्यांत आनी उसारूंक नातलीं बोगणां आमचे थंय आसात तीं सर्व तूं मानून घे. हे बरें काळीज आमचे थंय रस बरें कुटाम बांदून हाडूंक आमकां तूं बळ दी आनी अशें आमचे थंय कितें उणेपण आसा तें तूं भरती कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरीपान.
म्हज्या भावा भयणीनो, आमी सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भेटोवचें हे आमचें बलिदान ताका मानता तसलें जावं दी म्हणून मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पोळी सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारेच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सैम घेतिल्ल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण बी बाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तो तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर वंदनांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं. आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेधरा आनी सासनाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्वंतय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा जल्मल्ले नित्यांकवारी मरयेक आमी नामान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकणटाव, तुका वंदिताव आनी तुजी किर्ती परगडताव. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी ससनी प्रकाश तिने संवसाराक पांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. ताचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती थावन अस्तमते पर्यान तुका निर्मळ बेटवणी करच्याक हे काश परजा तूं जमयत आसाय. देखून बापा, कलतेपणी आमी हे मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यांत ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जमच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमताव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगात, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. आमचे सुरवणे पसो तूं तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंत बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता, आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसां. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पुसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर, आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मागीर भोवभाग्यवंत हांवकार मरयेच्या, भाग्यवंत जुजतीच्या पतीच्या, तुझ्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्षसाक्षांच्या, भाग्यवंत सदास्त्यांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगात तुवें वेंचून काडलेले ज्या दायजावन आमकां वांटो मेळो, तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तुज्या वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या, पिटर पावल आमच्या गोळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या सुमेस कुड्या आनी मनेरां बराबरी तुज्या पुतान तुका जोडून घेतले सगळे परजे उदेशी ह्या संवसारांत वाटसुऱ्या तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमोगांत तिर कर. तुझे उजेड एकठांय केल्ल्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयान आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारान शिपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे ते एकठांय. आमच्या मिल्ल्या भाऊ भयणीक आनी तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसारांत दवरलेल्या समेस्तान मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावूया.
नत्रे गुण आसांव देखून आमकां सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या आनी तशेंच सांगासर जमन आशिल्ल्या मातसो मेस्तांच्या भवर्ताचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. मोगाचो आनी एकवटाचो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. मरिये मरी फात आमकां फावो जाल्लो हो जावन आसा जेजू आमचो मोगाळ सोमी. ह्या आमच्या सोमयाच्या मोगाची वेंग बगूंक आपयलेली सर्व आमी सुभागी. तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
लोकांचो मानस